मानवी हक्क आयोगाचो अध्यक्ष बेगीन नेमचो म्हूण गोवा फॉवर्डाच्या अध्यक्षान विधानसभेत मुद्दो मांडिल्लो. तशेंच अध्यक्ष बेगोबेग नेमून आडकून उरिल्ल्यो कागाळी सुटाव्यो करच्यो अशी मागणी गोवा फॉवर्डान पत्रकार परिशद घेवन केल्ली. उपरांत सोमारा सांजे रिटायर्ड जुईज डेजमॉन्ट डिकॉस्टा हांची मानवी हक्क आयोगान नेमणूक जाल्या अशें गोवा फॉवर्डाचो सचिव दुर्गादास कामत हांणी स्पश्ट केलें. विथ रिगार्ड्स टू ह्युमन रायट्स कमिशन आमच्या अध्यक्षान विधानसभेन सातत्यान हो विषय मांडून दवरिल्लो की तुम्ही चेअरपर्सन अपॉइंट करा म्हणून. कारण फेब्रुवारीच्यान ते खाली आशिल्ले पद आनी बारीक लोकांक जर न्याय मेळपाक जाय जाल्यार ते खंय वतात, ते वतात ह्युमन रायट्स कमिशनान जेन्ना वायलेशन जाता तेन्ना. आतां थंय चेअरमॅन ना आनी मेंबर नाशिल्ले. आमच्या अध्यक्षान फाटल्या विधानसभेन लावन धरिल्ले. ताच्या नंतर आमी पक्षान पत्र केलें चीफ सेक्रेटरीक, एकदां केलें पूण काय जालें ना. 3 आठवड्या पयलीं आमी रिमांयडर लेटर धरून पत्रकार परिशद घेवन लास्टाक आमकां थ्रेटन करचें पडलें की फुडल्या 10-15 दिसां भितर जर जायना जाल्यार आमकां मागीर चीफ सेक्रेटरीच्या घेवन घेराव घालचो पडटलो म्हणून सेक्रेटरी. आनी आतां कळून आयला की आज सकाळी की काल सरकारान लेट सांजे आदले जे जज आसात जुईज बाब डेजमॉन्ट डिकॉस्टा तशेंच प्रमोद कामत तांकां अपॉइंट केल्यात मेंबर म्हणून. आनी बाब डेजमॉन्ट डिकॉस्टा कडेन चार्ज दिला म्हणून चेअरपर्सनाचो. वी वेलकम दीस. पूण एक कळपाक जाय की जे इन्स्टिट्यूशनाक काबार करूंक जायना सरकारान. कारण पब्लीक ग्रिव्हियन्स डिपार्टमेंट कडेन न्हिदला. लोक आयुक्तांच्यानी काबार केले आफ्टर लेबर गेट, कारण आमी ताची डायल्यूटूच करून उडयलो एक्ट. आनी हांगा तुमी करूंक सोदताले. सो गोवा फॉरवर्ड पक्ष इज अ वॉचडॉग फॉर दीस गव्हर्नमेंट. आनी आमी सातत्यान आवाजूच करनात, आमी रायटिंगान घालतात आनी इश्यू तडे पर्यंत लावपाक. म्हणजे एक म्हणा पळय, परसिव्हरन्स आनी पेशन्स कॅन लीड टू रिझल्ट्स. ते आज हांगा आमी दाखोवन दिल्ले आसा. रामनवमी बद्दल जे सांगता आसतना फाटले फावट सरकारान फाटले विधानसभा सत्र जे आसा एक दीस रामनवमीच्या नांवार उडयल्ली. रामनवमी आसा म्हणून, पूण पब्लीक हॉलिडे नाशिल्ली. तेन्नाच आमचे अध्यक्ष बाब विजय सरदेसायान सातत्यान त्या वेळाचेर ह्या वर्स पर्यंत म्हाका दिसता सरकाराक 5-6 वेळार आमी पत्रां केली, विधानसभेन लावून धरले इश्यू. आनी सरकाराक डिमांड केलो की ह्या वर्सा तरी तुमी सुट्टी डिक्लेअर करची म्हणून. तशेंच 4-5 दीस पयलीं जेन्ना ऑर्डर आयली सुट्टेंची फुडल्या वर्साचे, हातूंत दिला की रामनवमी पब्लीक हॉलिडे म्हणून सरकारान डिक्लेअर केल्ले आसा.